पेडणे म्हालान व्हड प्रमाणात उदकाचे साठे आसात, तरी हांगा उदकाची समस्या लोकांक सतायता। सध्या चांदेल उदकाच्या प्रकल्पांतल्यान फक्त 18,456 नळ जोडल्यात। ह्या सगळ्या नळांक नेमकी उदकाची पुरवण जायना अश्यो कागाळी हांगचे नागरीक करतात। पेडणे म्हालांतल्या दोनूय आमदारांनी यत्न करून ह्यो कागाळी सोडोवच्यो अशी मागणी हांगच्या नागरीक करतात। पेडणे म्हालांतल्या कांय गांवांक उदकाची पुरवण जायना। मांद्रे मतदारसंघातल्या केरी, पालये, हरमल, आगरवाडो, पारसे, तुये ह्या वाठारांनी उदकाची समस्या सतत जाणवता। फाटल्या 6 म्हयन्यां पयलीं तुये ग्रामपंचायतीन स्वयंपूर्ण मित्र आनी संबंदीत सगळ्या खात्यांचे अधिकारी, सरपंच, पंचायत मंडळ हांचे हजेरीत उदकाचो प्रश्न वयर सरलो। तेन्ना थळाव्यांनी उदरीक वसणुकेंत धाडिल्ल्या उदका संबंदी चर्चा जाल्ली, पूण ताची अजुनूय दखल घेवंक ना। विहीर ज्या विहिरींसून बांयसून आमकां गांवांक वॉटर सप्लाय जाता त्या स्पॉटाचेर आमी आसा। ही बांय आसा न्हू, खूब वर्सां जाली बांय नेटा पासून रिपेराची खूब गरज आसा बांय। आनी वॉटरान भितर खूब कचरो पडटा, नेट डॅमेज जाल्या, ती नेट रिपेर करपाक जाय, ताका रश दिल्या बऱ्यापैकी करपाक जाय। पायपलायन डॅमेज जाल्या, उदक वेस्ट जाता। आयज तुवें गांवांत आमकां उदक मेळना आनी खुबश्या प्रमाणात उदक वेस्ट जाता। तेन्ना हेचेर बारीक बारीक गोश्टींचेर लक्ष दिवपाक जाय। आज आमच्या सोणये, काचुली, तुवें पालये भागांत किंवा बंदीरवाडा आनी मुरमुशे भागांत खूब प्रॉब्लम आहा, वॉटर शॉर्टेज आसा। आमकां खूब गंभीर समस्या उदका खातीर बेजीक नीड्स जे आहा ते आमच्या लोकांक मेळना। हे फाटल्या 5-6 वर्सां पासून प्रॉब्लम चालूच आसा। म्हाका दिसता 10 वर्सां पासून चालू आसा। पार्सेकर आसतना आसलो, सोपटे आसतना आसलो, आनी आजुनूय तो प्रॉब्लम तसोच आहा। ते नवीन आमदारान हितून लक्ष घालपाचें आनी बांय रिपेर करपाची, तिची बरी वेवस्थीत डागडुजी करपाची, नेट नवीन घालपाची आनी वॉटर आमकां शॉर्टेज जाता ते सॉल्व करपाक जाय।